कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव खर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें कारण मोगाचनो कार्मेल किरणाक तुमकां सुमेस्तान स्वागत आमी हर एका सोनवारा पवित्र सभेच्या संतांची चरित्र्या आनी तांचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं नियाळ करना आसां आज आमी काण घेवचो सांत जावन आसा सांत फिलीप नेरी 16व्या शतमानांत युरोपांत पवित्र सभेची स्थिती देसवाटाची स्थितीच जाल्ली कित्याक म्हळ्यार लुथर ज्विंग्ली कॅल्विन आनी हेर प्रोटेस्टंट तांणी सबार इगर्ज्यो नव्यो पवित्र सभा घडयल्ल्यो आनी तातूंत मस्तू प्रोटेस्टंट सेक्ट्स उब जाल्ले अशें लोकां मदें एक घुसपट गोंदळ खंयची खरी पवित्र सभा कोणाक आमी पातयेवचें कोणाची शिकोवण आमी आयकुची ह्या विशीं मस्तू घुसपट गोंदळ उब जाल्लो आनी तशेंच सगळे युरोपूस अणभवताच्या काळोखांत बुडले दिसतले इतले मात्र न्ही पवित्र सभेन ती तिच्या भितर आनी तिच्या भायल्यान ह्या भोंवतणी हे हर एका जिनसाचो भ्रश्टाचार विस्तारलो आनी ह्या ऐन वेळार देव धाडटा सांत फिलीप नेरीक एक प्रवादी भाशेन तो
उपजाता आणि मस्त सुदार आणि पवित्र सभेंत हाडूंक तो सकता. तो 1530 आणि 3 इसवेंत तो 18 वर्सांच्या प्रायर तो देवाची खुशी म्हणून बघून रोमाक येवन पावता. तो फ्लोरेन्स शहरान जल्माल्लो आणि सुरिले शिकापू थंयच तो शिकुल्लो. पूण ताचेर कश्ट आयिल्ले ताचो बापूय अंतरिल्ल्या वेळार तांच्या कुटुंबाचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताच्या बापल्यान ताका भुरगीं नातिल्लीं ताणें हाका पोसके करून घेतलें. तो व्यापाराचें काम करतलो बापल्यो. देखून ताची आशा आशिल्ली की ह्या व्यापाराच्या कामांत फिलीप नेरीन संपूर्ण जबाबदारी घेवन आपणाच्या उपरांत आपली सगळी आस्त आणि ताचे धनीपण ताका समर्पित म्हणून ताची आशा. पूण फिलीप नेरीचे हव्यास या ताचे तसो ध्येयच दुसरो. देवाचे प्रेरण म्हणून दिसता ताणें हें सगळें सांडलें. ताच्या बापल्याक ताची आस्त सगळी सांडली आणि तो रोमाक आयिल्ल्या फ्लोरेन्स गांवांत आवन तो काच्चिया म्हणल्या गांवाक तो आयलो. तो रोमाक येवन पावोन भुरग्यांक शिकोवच्या कामाक तो रिगलो आणि एका कुटुंबांत ताची वस्ती आणि ताका जेवण मेळ्ळें आणि हें काम करून सांत आगुस्तिनीच्या कॉलेजीन तो शिकलो. आपलो खाली वेळ तो खातेकुमानी वचून पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करून खर्चितलो. ताचें जेवण सादें थोडे पटी जिवीन आसतना तो उपवास करतलो. खाली धरणेर तो न्हिदतलो. जायतो वेळ रातीच्या मागण्यांत तो खर्चितलो. दुर्बळो लोक जिवनच्या गल्ल्यांनी वचून त्या लोकांक क्रिस्ताची वळख दिवन तांचें सुख दूख आयकून तांचे कडेन मैपासान तो उलयतलो. 2 वर्सां काबार जाताच ताणें तत्वशास्त्र आणि देवशास्त्र शिकोवंक धरलें. पूण ह्या जाग जावचें ताका मोन नातिल्लें. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग जाल्यार आपणाक एका पिरगजेक धाडटात आणि ह्या पिरगजेंत हांवें परमनंट तरान आसा जाय. लोकांची सेवा करूंक म्हाका जावचें ना म्हणून ताणें चिंतलें. अशें तत्वशास्त्र आणि देवशास्त्र शिकोवन जाल्या उपरांत आपले बूक विकून शिकपाचे बूक सगळे विकून ताणें दुर्बळ्यांक कुमो केली. त्या उपरांत आपलें जीवन ताणें मागण्यांत प्राजितांत आपणाचे जैत वरच्यान आनी हेर शिगोनांनी ताणें घट केलें. 20 आनी 3 वर्सांचो तरणाटो तो जाल्ल्या वेळार ताचें मिसांव गमलें. व्हडलीं व्हडलीं भाशणां करूंक या शर्माव करूंक ताका आपयल देवान आपोवंक ना. बगार दुबळ्या धाकट्या संगीत आपलें जीवन सारोवंक ताका देवान आपयलें म्हणून ताका गमलें. देखून रोमाच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी ताणें भोवंक सुरू केलें. मेळिल्ल्या कडेन ताणें उलोवंक प्रयत्न केलें. हो मागण्याचो देवाचो मनीस जाल्ल्यान लोकांनी हो गूढ परकेलो आनी ताची उतरां ते आयकूंक लागले. ताणें हर एकल्या कडेन उलोवचें आशिल्लें. बरें म्हज्या भावानो, बरेंपण केदाळा करूंक आमी सुरू करचें. बरेंपण आमी केदाळा करूंक सुरू करचें. ही उतरां सबारांची काळजां बदलूंक पावलें. कुरपेचें देणें सबारांक लाभलें. फिलिपान कुडीच्यो दयाळकरण्यो करूंक सुरू केल्यो. ताच्या काळार आस्पत्र्यो आतांचे बरी उत्तीम तरान नातुल्ल्यो जाल्यारय तो केदाळाच्या आस्पत्रेक वचून आपणाकच साध्य आशिल्ली पिडेस्तांची साखरी करून पिडेस्तांक बुजवण दितलो. आनी इतलें मात्र न्हय, कोणी पिडेस्त देवाक दूर जाता जाल्यार आपणाच्या पिडे खातीर तांकां समजून देवाची खुशी तांणी स्विकार करूंक तो तांकां कुमो करतलो. आनी ही पिडा जावं पुरो आमच्या पथकाच्या परिपणा खातीर म्हणून तांकां सांगून तांकां ती पिडा वर्त्या तरान मोगान स्विकार करूंक तो कुमो करतलो. दिसाचो वेळ देव आनी पेल्या खातीर वावरून राती तो मागण्यांत आनी ध्यानांत करसितलो.
थोडोच वेळ न्हिदतलो आनी तो म्हणटलो सर्ग आळश्यांक केल्लो न्हय आनी राती साम बोस्तेवाच्या फोंडा लागीं मागची सवय ताणें केल्ली. अशें चड आनी चड मागणें करता आसतना 1540 इस्वेंत पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेच्या दिसा ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी देणी विशेष तरान उज्याचें केन तशें ताच्या हृदयांत रिगुल्लो अणभव ताका जालो. वो मोगाचो अणभव, देवाच्या मोगाचो उज्याचो अणभव, देवाचो मोग जावन आसा उजो, ताचें सगळें अंतस्करण काळीज आनी जिवाण ह्या मोगान लासल्या भशेन ताका जालें. धरणीर तो पडोवन तो देवा कडेन मागोंक लागलो. देवूच मोगाचें आकटें जावन ताच्या काळजान पेटता तशें ताका भोगलें. आनी तो धरणीर सरपडून म्हणालो, म्हाका इतलें तोडूंक तांकां ना सोमिया, हांव मोरताशें म्हाका भोगता. असलो दैवीक अणभव सा फिलीप नेरीक जालो. 1549 इस्वेंत ताच्या कॉन्फेसोराच्या सलाहेन ताणें एक कोंप्रू ह्या संघ घडले. 50 तरणाटे दुर्बोळ्यांक कुमो करच्यांक, पिडेस्तांची साखरी करच्यांत, आस्पत्रेक वचोन पिडा गुण जावन पाटी धाडिल्ल्या जिवांत घट जाता पर्यंत तांकां वखदां आनी खाण दिवच्या आनी तांकां आसरो दिवच्या ह्या कामांत तांणी आपणाक समर्पण दिलें. आनी ह्या कोंपरीक ओरेटरी, द ओरेटरी प्रीस म्हणून ताणें नांव दिलें. 1550 इस्वेंत रोमांत भाग्यवंत वरास आचार केल्ल्या वेळार ह्या कोंपरीच्या संद्यांनी दिल्लो वावर आनी दिल्ली कुमोक विशेष जावन आसा. सगळ्यांनी ह्या कोंपरीचें नांव विस्तारलें. ताका पाद्र्याप जावंक मोण नातल्लें जाल्यारय ताची सेवा आनी साखरी पळोवन ताच्या कॉन्फेसोरान ताका पाद्र्याप जावंक वत्ताय केलें. अशें तो 1551 इस्वेच्या मेच्या 20 आनी 3 तारीखेर ताका वर्द लाभली आनी तो ससेदोत जालो. ससेदोत जाल्या उपरांत ताणें आपणाकच कुमसाराच्या सक्रामेंतांत एक बळवंत हातेरा भशेन आपणाकच समर्पण दिलो. कित्याक म्हळ्यार कुमसारांत लोक येवन आपल्या पाताक उसारता मात्र न्हय, बगार आपली जिनिन्स तो कॉन्फेसोराक सांगता. आनी लोक हारींनी ताचे ससीन येतलो. सगळो दीस कुमसारीन बसून तांकां आत्मीक सलाह दिवन, तांचें सुख दूख आयकून, तांकां आशिर्वाद आनी बेसांव दिवन संतोशान तो तांकां धाडटलो. अशें सबार लोक ह्या कुमसाराद्वारे तांच्या वायट सवयांक पाठ करून बरी जिणी आदारूंक लागले. तांच्या पातकाच्या त्या जिवनाक पाठ करून ते बरी जिणी आदारून माया मोगाची कामां करूंक ते लागले. थोडे पटी ह्या लोकांक तो लागशिल्ल्या इगर्जेक आपण व्हरतलो आनी थंय हर एका लितुर्जीच्या भागाचो अर्थ तांकां विवारून तांकां कशें आमची आत्मीक कृपा सक्रामेंता मुखांतर आमी जोडयेत म्हणून तांकां विवारसून तो सांगतलो. अशें ताणें सेवा केल्या उपरांत एक फावटी ताणें सान फ्रांसिसान बरयल्लें एक पत्र वाचलें आनी त्या पत्रांत भारता विशीं बरयल्लें. सान फ्रांसिसा सावेरान भारताच्या विशयेन बरोवन मिशनरीनी भारताक येजे म्हणून उपकार मागुल्लो आनी हातूंत भारताक वेची ती आशा ताचे थंय जिवाळ जाली. आनी ही आशा समजून ताणें कॉन्फेसरा कडेन सांगलें आनी कॉन्फेसरा कडेन मस्तू विचार विनिमय केल्या उपरांत निमाणें ताच्या कॉन्फेसरान ताका सांगलें, तुजें भारत रोमांतस, तुजें भारत रोमांतस. रोमस एक भारत म्हूण तूं चिंतून
तुजी सेवा रोमांतच तूं अर्पी. अशें 1560 आनी 4 इसवेंत ताचो संघ एक नवें रूप घेता. पाप साहेबा कडेन उलोवन तांकां एक याजक असो संघ म्हणून तांकां मान्यता मेळटा आनी त्या उपरांत ते ओरेटरियन फादर्स सदां सांगता मेळोवन एक कुटुंबाची जिणी जिवंक लागले. बोरोनियस, बोर्दिनी, फेतेली, शारुजी आनी वेल्ली हे सुरविले 5 जण जावन आशिल्ले ह्या ओरेटरीचे सांदे. सांत फिलिपाच्या मुखेलपणाखाल ह्या संघाक नवें रूप मेळ्ळें आनी पापसाहेबान तांकां एक इगर्ज समर्पण दिली तांच्या कामा खातीर. सांत फिलिप कुमसारेंत आसता आसतना ताणें सगळ्यांक सबारांक एक नवें जिवीत दिलें. जिणयेची वाट ताणें दाखयली. कित्याक म्हळ्यार तो कठीण मनीस न्हय, विनोदी मनीस. तारीफो कर्नन्स, तमाशे कर्नन्स हेरांची सुखी दाखोवन दितलो आनी तांची पातकां तांणी वळखाशें करतलो आनी तांच्या सुखीक बोक्साने मागचे बरी तो करतलो. ताचें एकच मागणें जावन आशिल्लें, सोमिया फिलिपाक तूं केदिंगस पातये नाका. ताच्या हाताक घट्ट धर, ना जाल्यार जुदासा बरी तो तुका विकृत करीत. ताच्या जिवनांत ताणें दिल्लीं दृश्टांतां सबार आसात. ताच्या जिवनांत कशें ताणें फातकी मनशांक बऱ्या वाटेक हाडिल्लें हाची दृश्टांतां सबार आसात. 1-2 दृश्टांत तुमकां दिवची तर एक पटी एकली ताचे कडेन कुमसराक आयली. हांवें पेल्याचे जायते पटी निंदा केल्या, तांचो मान काडला म्हणाली ती. त्या दळा तिका आपसुलुसांव दिवच्या पयलें फिलिपान सांगलें, तूं घरा वच, 1 पोतेंबोर पाकां संग्रह कर आनी ती वाटेर एकच उडोवन हांगा ये. उपरांत आपसुलुसांव माग, हांव तुका दितलो. तिणें फिलिपाचें उतर आयकलें, पाकां काण गेली, एकच उडोवन आयली. खाली पोतें काण घेवन फिलिपा कडेन येता आसतना आपसुलूं काणी घेवचे खातीर फिलीप म्हणालो, आतां तूं फाटीं वच आनी तुवें उडयल्लीं पाकां एकच बोर्ण त्या बॅगांत हाडून म्हाका दी. ते दळा ती म्हणाली, कशें साध्य बापाणो, हांवें उडयल्लीं ती पाकां सगळ्यांनी वाऱ्याक गेल्यांत आनी ती हांवें हारावची कशी. त्या दळा फिलीप ताका म्हणालो, तुवें हेरां कडेन उलयल्लीं उतरां त्या पाकां बरीच उबोवन गेल्यांत. गांवान गांव हाच्या आदीं तोंडांतां तोंडाक ती पावल्यांत. तुवें केल्लो मान नश्ट तुज्यान आतां भरून दिवंक नजो. तुवें केल्लें वायट समजून घे आनी मुखार तशें करना म्हणून देवाक उतार दी. त्या उपरांत हांव तुका बोक्सांनी दितां. भोव सोबीत लिसांव हें. दुसरें आनी एक दृश्टांत. एक पटी एकलो कुंभार खाण गेल्ल्या तक्षणा कुंभार खाण घेवनूच गजेच्या भायर गेलो, देवाक अर्घां दिनासतना. तितल्या भितर फिलीप नेरी तो मीस सांगतलो, आलता भुरग्यांक सांगलें, ताच्या फाटल्यान 2 वाती काणयो तुमी वसा. ताका तो एक मिनीट घाबरलो, फाटीं घुंवलो. फिलीप नेरीन सांगलें, जेजू तुज्या काळजांत आसा, देखून तूं देवाक अर्घां दिनासतना तूं इगजे भायर वेताय, देखून हांवें वाती धाडल्यो. ताका लज बगली, फाटीं आयलो आनी देवाक अर्घां दिवंक तो लागलो. आनी एक दृश्टांत, तिसरें दृश्टांत. एक दीस एक तरणाटो एक उपकार ताचे कडेन मागोवंक आयलो. फिलीप नेरी ताचे लागीं विचारी, तूं शिकून कितें करताय? तो म्हणालो, वकील जाता, मागीर दुडू करता, मागीर समाधानाचे म्हातारी प्राय भोगता, मागीर मरता, मागीर. ताका कळ्ळें फिलीप नेरी कितें सांगता म्हणून. म्हळ्यार ताचो अर्थ ताका कळ्ळो की
इतलें सगळें जोड न्हू, जर तर हांव सर्गराज जोडना जाल्यार कितें उपकारलें. देखून फिलीप नेरी अशें दृश्टांताद्वारे सबारांक कन्वर्ट तर करतलो. मागण्यांत देवा थंय तसो एकवट विशेश. कित्याक म्हळ्यार मागणें करतना तो देवा थंयच बुडतलो आनी निमाणें मोगाच्यानो 1594 इसवेंत ताका कठीण थाप आयलो आनी वो थाप आयिल्ल्या वेळार तो वळू सोमये लागीं म्हणालो, सोमया म्हजी दूख सडय, सांगतास म्हजी सोंसणीकाय सडय. आनी अशें तो म्हणून डाक्टरांनी ताची शुश्रूषा केली. सबारांनी चिंतलें तो मरता म्हणून, जाल्यारय तो वाचलो. त्या उपरांत तो बरो जालो. सगळ्यांनी चिंतलें तो बरो जाता म्हणून, पूण ताका मोरचो दीस निजायकी गुत्तासुल्लो. तो म्हणालो, आज राती हांव सोमयात सरसीन वेता म्हणून. तो बरो आशिल्ल्यान हेरांनी ताका सिरियस जावन खाण घेवना. पूण त्या रातीक तो राती न्हिदिल्ल्या वेळार तो रातीक 2 वरार ताच्या फुडांत आवाज आयकल्लो. देखून ब्रदर आंतोनियो थंय धांवलो. पळयतना वो रागात वंगतालो. आंतोनियो, हांव देवा लागीं चलतां तो म्हणालो. तितल्या भितर आंतोनियोन हेर फ्रादींक आपयलें आनी तांणी ताचे लागीं सांगलें, वेच्या पयलें बापानो आमकां बेसांव दिया. अशें तो तांकां बेसांव दिवंक हात उखोवन बेसांव दिता आसतना ताणें आपलो आत्मो देवाच्या हातांत ताणें समर्पिलो. मोगाच्यानो ताणें दिल्लें वर्तें देणें रोमा शाराक जावन आसा. 18 वर्सांच्या प्रायर तो रोमाक रिगतना तें शहर भिरांकूळ स्थितीचेर आशिल्लें. लोक संवसारपणाक लाभदाल्लो, भावार्थ नित्राणी जाल्लो, भ्रश्टाचार गांवांत भरिल्लो. आपल्या 62 वर्सांच्या त्या रोमा शारांत ताणें जियेल्ल्या जिवितांत त्या उपरांत तें रोम दुसरेंच जालें. ताच्या शांतीपणान, मागण्यान, त्यागान, लोकां कडेन खासगी उलोवण्यान तांकां पातकातां सुटोवन शांतीपणाच्या तुदवेक पावोवंक फिलिपान आनी ताच्या सांद्यांनी विशेष कुमक दिल्ल्यान तें दुसरेंच शहर कन्वर्ट तर जाल्लें शहर जालें. पेल्या थंय मैपासी मोग, तांचे खातीर मागणें, त्याग, हांसो विनोद आनी तशेंच कुमसाराचो सक्रामेंत ही जावन आशिल्लीं फिलिपाची हातेरां. ही फिलिपान उपयोगसून हर एका लोकांक ताणें तांच्या जिवनांत नवीकरण हाडलें. ह्या देखून ताका रोमाचो सांत पेद्रू उपरांत रोमाचो आपोस्तल म्हणटात. 1622 इसवेंत मार्चाच्या 12 तारीखेर ग्रेगोर 15व्यान फिलीप नेरीक सांत म्हणून पासारलें. मोगाच्यानो फिलीप नेरीचें जिवन आमकां सुमेस्तांक एक आदर्श जावन आसा. प्रत्येक तरान कुमसाराचो सक्रामेंत जर तर तुजे थंय नवीकरण येजय तर तो म्हणालो, तुमी कुमसाराचो सक्रामेंता वचून तो कुमसाराचो सक्रामेंत घेजय आनी त्या द्वारे तुमचें जिवन नवीकरण करीजय. दुसरें तो म्हणालो आमचें उलोवणें. ताणें दिल्ल्या त्या दृश्टांतांत कशीं पाकां येपटी आमी ती वाऱ्यार सोडल्यार ती उबोवन चलतात, तशेंच आमी उलोवचें हेरां विशयंत पाड उलोवणें तें वाऱ्यार उपता, तोंडांत तोंडाक उपता. हेरांता असो काडिल्लो मान आमकां फाटी हाडूंक साध्य ना. देखून तो म्हणालो तुमच्या उलोवण्याचेर तुमी ध्यान दिया. हेरां विशयंत बरें तुमी उलोवया आनी हेरां विशयंत बरें चिंता. तिसरें ताणें सांगिल्लें आमच्या काळजांत येवच्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर
पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर आमच्या काळजांत येवच्या जेजूकू आमी अर्गां दी जाय. आज सबार जण त्या तरणाट्या बरी कुमगार जाल्ल्या तक्षणा इगर्जेच्या भायर वेचे आमी पळयता. सांत फिलीप नेरी म्हणटा हे देवाक जेजूक आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक एक आत्मान म्हणले भशेन जावन आसा. देखून काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी स्विकार केल्या उपरांत थोडो वेळ थंय बसून आमी देवा जेजूक अर्गां दी जाय. कुमगारा उपरांतलो वेळ भोव स्वादीक वेळ जावन आसा म्हणटा पवित्र सभा. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमच्या काळजांत आयला मात्र आनी तेन्ना आमी कितें मागता तें तो आमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार ही घडी जावन आसा एक मधुर घडी. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू कडेन आमी एकवटान मागची ती घडी. देखून तेन्ना आमी मागले मागणें जेजू आयकता आनी तशेंच आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी देवाचें देणी तो आमकां फावो करता. तर आमी फिलीप नेरीची देख घेवया आनी आमचें जिवीत ताच्या जिविता बरी रुपीत करया.